पुलगांव लष्कराच्या गुदामाक उजो लागिल्ल्या घटनास्थळाक भेट दिवन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार परत गोंयांत आयलो आनी गोंय सरकाराच्या कारभारात मेतेर जालो। बुधवारा ताणें GSIDCच्या कामांचो नियाळ घेतलो। त्या पयलीं सोमारा दीनदयाळ विमा येवजणेची बसकाय तो घेवपाचो आशिल्लो, मात प्रधानमंत्री मोदीन ताका पुलगांव वचपाक सांगलें, म्हणून ताणें ती बसका ब्रेस्तारा धुकल्ली। पळयात रिपोर्ट। रक्षा मंत्री जावन 2 वर्सां पुराय करूनय मनोहर पर्रीकार राज्य सरकाराच्या मुखेल सगळ्या सरकारी कामांनी लक्ष घालता। सोमारा खंय दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणेचे काय प्रश्न सुटावे करपाचे बसकेत ते वांटेकार जाल्ले। पुलगांव लष्कराच्या दारुगोळा गुदामाक उजो लागिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पर्रीकाराक घडणूक स्थळार वचपाक लायलो। आता भलायकी खात्याची ही बसका बेरेस्तारा दवरपाक लायल्या। पुलगांवची घडणूक मंगळारा फांतोडेर घडली। रक्षा मंत्री पर्रीकार पुलगांव वचून परत गोंयांतय पावलो। थंयचे अजून सगळे निभावपाचे आसा। मात मनोहर पर्रीकारान बुधवारा परत गोंयांत येवन सकाळी GSIDCच्या कामाचो नियाळ घेवपी बसका घेतली। ह्या बसकेक मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, GSIDCचे अध्यक्ष प्रमोद सावंत, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार आनी अधिकारी आसले। आमदार ग्लेन टिकलो आनी किरण कांदोळकार ह्या वेळार आपल्या कामाची फाटपुरवण करपाक बसकेक येवन गेले। मुख्यमंत्री पार्सेकार बसका सोंपचे 20 मिनटां पयलींच भायर सरलो। पर्रीकार सुपर CM जाला म्हण राजकीय सर्कलात सदांच चर्चा आसता आनी तशें दिसपाकूय लागला। पार्सेकार नवोच मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना ताणें ही गजाल उलोवन दाखयल्ली। न्ही, इनफॅक्ट हांवें हे घेता आसतनाच ताका कंडिशन घालां, किमान 3 म्हयने तरी तुवें हांगा लक्ष दिवंक जाय, म्हाका गायड करूंक जाय, मदत करूंक जाय, किमान 3 म्हयने तरी। म्हाका दिसता खंयच्याय मुख्यमंत्र्याक, नवीन मुख्यमंत्र्याक एखाद्यान कायम गायड केल्लें आवश्यक नासता, आवडचें ना आनी आवडचेंय ना। 2-3 महिने आपणाक पर्रीकाराचे मार्गदर्शन लागतले। ताच्या उपरांत आपणाक कोणेय हस्तक्षेप केल्लो आवडचो ना। मात 1.5 वर्स जाले तरी ते 3 महिने सोंपनात। आरोग्य विमो आनी GSIDC हे राज्य सरकाराच्या अखत्यारीतले प्रश्न, मात राज्याच्या कारभारावेलो तांचो प्रभाव मातूय कमी जाल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। PWD सोसायटीतल्या सुमार 1400 भुरग्यांक वर्स 2002 तेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान रेग्युलरायज करता म्हणून उतर दिले। वर्स 2016 तेकले तरी खंयचे खंय कांयच ना। फेब्रुवारात 100 पोस्ट भायले कशे घेतले काय म्हूण आयटकाचो सुहास नायक विचारता। आयटक सरकारा आड हायकोर्टात गेल्यात। 1400 ते 1300 कामगार PWD सोसायटीन काम करता आनी ह्या कामगारांक 2002 बाब मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो, मनोहर पर्रीकारान तांकां सांगिल्लें की आपूण तुमकां सोसायटीन रेग्युलर करता आनी त्या आश्वासनाचेर हे भुरगे BJPक फाटले फावटी वावुरलेले। नो न्यू पर्सन शूड बी अपॉइंटेड इन PWD, ओनली सोसायटी वर्कर्स हू आर देयर शूड बी अपॉइंटेड इन द एक्झिस्टिंग वॅकन्सी। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन फेब्रुवारी 2016। आता फेब्रुवारी गेलो, मार्च गेलो, एप्रिल गेलो आनी मे आयलो। 3 महिन्या भितर अशें कितें बदललें की तुम्ही डायरेक्ट रिक्रुटमेंट भायल्या लोकांक, भायल्या जनरल पब्लिकांचे तुम्ही आपयता। 100 पोस्ट तुम्ही भायले जनरल पब्लिकांतल्यान घेता आनी सोसायटीच्या भुरग्यांक तुम्ही भायर मारूंक सोदता। सोसायटीच्या भुरग्यांक तुम्ही बायपास करून त्यांचो रायट काबार करून दुसऱ्या भुरग्यांक तुम्ही घेवपाक सोदता। दिस बॉयज, society boys, PWD society boys have worked in the PWD society for last more than 20 years. They have given their whole life to the society. आज पिटिशन घातला। या पिटिशनान आमी हे सगळे मुद्दे मांडलेले आसा आनी मागणी केल्या हायकोर्टा कडेन की नवे वॅकन्सी पब्लिकेंतल्यान ज्यो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD बाब सुदीन ढवळीकरान मागल्या, इलेक्शन नदरे समोर दवरून ते जावपाक दिवपाक जायना, कित्याक एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक घालून त्यो वॅकन्सी भरपाक मिनिस्टराक कसलोच हक्क ना। गव्हर्मेंटान रिप्लाय घेवपाक टायम घेतला, 1 विकाचो टायम दिला आनी दुसरी सुनावणी 1 विका नंतर जातली। आनी जर तर ह्या भुरग्यांक न्याय मेळ्ळो ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले, कोर्टान झगडटाच। पूण आनी मुख्यमंत्र्याक आमचो उलो आसा की तुवें जी फायल रिमार्क मारून परतून धाडलेली की एक्झिस्टिंग वॅकन्सी PWD सोसायटी कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांकूच दिवची म्हणून, तर तें उतर तुवें पाळचें।
गोयचे वेंचणूक अधिकारी येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक खंय तयार. ईव्हीएम मशीनां, वोटर्स लिस्ट, ऑफिसरांक ट्रेनिंग आनी बाकीच्यो गजाली खंय तांणी जाग्यार घाल्यात. गोयचो जॉयंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नारायण नावती म्हणटा, गोयची वेंचणूक आयोग खंय केन्नाय वेंचणूक घेवंक तयार. गरज पडल्यार जुलयांत वोटर लिस्टांत दुरुस्त्यो करतले. We have already started preparations for elections. Number one, EVMs are required to be tested. So EVMs have already been tested. Required number of EVMs have already been prepared and kept in the custody. Secondly, electoral roll is ready. Even if election commission declares election at any stage, we are in a position to hold election. Third, now what is going on is trainings. First of all, professional trainings were conducted by Election Commission through professional agencies. After that, we have conducted trainings for state level master trainers. Those state level master trainers have already started training collector level staff, then those and other district level trainers. Those district level trainers will train electoral registration officers and assistant electoral registration officers, which are of the rank of deputy collector and mamlatdars. Those trainings are fixed on 6th and 7th of June, so that total training process will be over by 15th of June. So thereafter, if at all any trainings are required, that will be only for the presiding officers, polling officers and actual poll staff. So at this stage, we are already prepared for the elections. So new additional names which have been to be put on, that process will continue? Process of enrolling in electoral roll is a continuous process, and that doesn't stop, but there are certain stages wherein there is a special revision of electoral roll. This process will start somewhere in the month of July, August and September, and thereafter, if at all it is summary revision, the roll will be published in the month of January 2017, or otherwise if it is special revision, then it will be published prior to that if elections are declared. पेट्रोल गोंयांत परत 60 सकयल देंवले. लिटराक 59.60 रुपया. राती पेट्रोल ₹2.58 वाडले. गोंयांत पेट्रोल 62 रुपया वयर पाविल्ले. ते फाटभुंयेर सरकारान पेट्रोला वेलो वॅट 5% देंवयलो. आतां पेट्रोलाचेर वॅट गोंयांत 15%. डिझल, सबसिडी नाशिल्लो गॅस सिलिंडर आनी विमानांचे फ्युएल मात वाडला. पेट्रोल आनी डिझल मध्यानराती सावन वाडले. पेट्रोल ₹2.58 आनी डिझल ₹2.26 वाडले. गोंयांत पेट्रोल 62 रुपया वयर पाविल्ले. डिझल ₹56.42 जाला. गोंय सरकारान पेट्रोला वेलो वॅट 5% देंवयला. आतां पेट्रोलाचेर 15% वॅट आसतलो. आतां गोंयांत पेट्रोल ₹59.60 जाला. वॅटाचे पेट्रोल वाडले 3 रुपया. करूया वॅट देंवयता. पेट्रोल आनी डिझला सयत सबसिडी नाशिल्ले एलपीजी सिलिंडरय वाडला. एलपीजी सिलिंडर 21 रुपयांनी वाडलो. विमानांचे फ्युएल 9.2% वाडला. वाड 1 जून सावन लागू जाल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत तेलाचें मोल वाडिल्ल्यान पेट्रोल डिझल वाडला. तातूंतच बुधवारा सावन टेलिफोन बिलां, रेस्टॉरंटांनी खावप, एअरलायन तिकेटी आनीक म्हारग जाले. केंद्राचो 0.5% कृशी कल्याण सेस लागू जाला. वॅट आनी बाकीचे सर्व्हिस टॅक्स सोडून वेल्यान कृशी कल्याण सेस. सर्व्हिस टॅक्स पावलो 15%. ह्या अप्रत्यक्ष कराचो 20,000 कोटी लोकांचेर ताण पडटलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. भारत पोर्तुगालची ड्युएल सिटीजनशीप आशिल्ल्या गोंयकारांक एक नागरिकत्व सोडचें पडटलें. केंद्रान फाटल्या जानेराक नेमिल्ल्या समितीचो रिपोर्ट गृह मंत्रालयान मानून घेतला. आतां खासा ऑथॉरिटी योकेशी एक करून नियाळ घेवन निकालात काडटली. दोट्टी सिटीजनशीप वाल्यांक भारतात रावंक जाय जाल्यार पोर्तुगीज सरकारान दिल्ले बिल ऑफ आयडेंटिटीचेर उदक सोडचें पडटलें. नाजाल्यार भारतात रावंक भारतीय विजा घेवचो पडटलो. भारत आनी पोर्तुगालचे दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक आतां दोनूय देशां मदले एक कितें तरी दवरचें पडटलें. ह्या प्रस्नाचो अभ्यास करून तडीक लावंक केंद्रीय गृह मंत्रालयान जानेरांत समिती नेमिल्ली. समितीच्यो शिफारसी गृह मंत्रालयान मानून घेतल्यात. अशा सगळ्या केशींचो केंद्र वा राज्य स्तराचेर डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी नेमून नियाळ घेतले. ताका लागून दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक भारतात रावतले जाल्यार पोर्तुगालची बिल ऑफ आयडेंटिटी सोडची पडटली. ही प्रक्रिया जाता तितले बेगीन सुरू करपाचो विचार केंद्र सरकाराचो आसा. हाचो बिल ऑफ आयडेंटिटी घेतिल्ल्या 2 लाख गोंयकारांचेर परिणाम जातलो.
ह्या बिल ऑफ आयडेंटिटीक लागून गोंयकारांक पोर्तुगाल आणि बाकीच्या युरोपियन युनियन देशांनी व्हिजा नासतना वचूंक मेळटा। ते शिवाय प्रॉपर्टीनी गुंतवणूक करपाक मेळटा। ते युरोपियन युनियन देशांचो पासपोर्ट घेवंक शकतात। ड्युअल सिटीजनशिपाचेर रिपोर्ट केंद्रा कडेन पावला। रोखडीच ऑथॉरिटी नेमून प्रस्न तडीक लायतले म्हूण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हालींच गोंयांत आयिल्लो तेन्ना उलयल्लो। Dual citizenship issue of Goa, for that I had personally taken special interest, and we had set up a committee. It is unfortunate that many people were victim of the provisions of our country as well as Portuguese. So many people were facing problem. Now we have already set up the committee and the report is final. And very soon we are going to create something like one authority. And we don't want to decide in Delhi. It should be decided in Goa. We will create an authority where they will decide any issue related to citizenship and the status should be dealt in Goa on daily basis as per the requirement and need of the local people here. They should not run around in Delhi for their daily need. आता या 2 लाख गोंयकारांक भारत वा पोर्तुगाल एक देशाची सिटीजनशीप दवरची पडटली। आता मेरेन असल्या 27,000 गोंयकारांक मतदार लिस्टांतल्यान काढल्यात, आनीकूय काडपाचे आसात। भारतीय जाले ना जाल्यार येता ते विधानसभा वेंचणुकेक ह्या दोट्टी नागरिकांक मत आसचें ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक विराम।